Levi-Xastr chapter 13. Sorvesporan Moizesak आणि Aaronak ही xikounn दिली. Ko-nnui mon'xachi कात suzlea व futtlea व xirbelea आणि vikotti pidda zait म्हूण bhirant आसा जाल्यार ताका आरोन iadnika-xim व ताच्या एका याज्ञीक पुता-xim हाडचो. याज्ञीक ताका तपासतलो आनी त्या कुडक्याची लेव केंस धवे दिसतात आनी ती पिडा काती परस खोल गेल्याशी दिसता जाल्यार ताची पिडा वायट जायत आनी हो मनीस अशुद्ध अशें याज्ञीक थारायतलो. पूण तो गाय धवोय जाल्यार पूण काती सकला पावूंक ना आनी लेव धवी दिसना तेन्ना याज्ञीक ताका 7 दीस कुशींतूच दवरतलो. 7व्या दिसा याज्ञीक ताका परत तपासतलो आनी तो गाय तसोच दिसता पूण त्या फुडें पसरून वचूंक ना तेन्ना ताका आनीक 7 दीस कुशीन दवरतलो. परत ताका 7व्या दिसा तपासतलो आनी तो गाय फुडें सरूंक ना पूण बावलोलो कसो दिसता तेन्ना याज्ञीक हो मनीस शुद्ध म्हूण थारायतलो. तो एक चालतो गाय. हो मनीस आपली वस्त्रां धुतलो आनी तो रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. पूण याज्ञीकान तो शुद्ध म्हूण सांगल्या उपरांत ताचो गाय पसारून वेता जाल्यार ताणें परत याज्ञीका-xim वचूंक जाय. याज्ञीक ताका तपासतलो आनी ताचो गाय पसरला जाल्यार हो मनीस अशुद्ध म्हूण याज्ञीक थारायतलो. ताची पिडा vikotti. ही भिरांकूल पिडा कोणाक लागल्या जाल्यार ताका याज्ञीका-xim हाडचो. हो ताका तपासतलो. थंय ताचे कातीक तेंकून धवो गाय आसा आनी ल्हेंव धवी जाल्या आनी निशेता जाल्यार ताची पिडा जोडार पडल्या. याज्ञीक ताका अशुद्ध म्हूण थारावन घेतलो. ताका कुशीन दवरची गरज ना, दुबाव नासतना तो अशुद्ध. ही ताची कात पिडा पसरता आनी तकली ते पांय पर्यंत पावल्या. याज्ञीक ताका परत तपासतलो आनी ती खरेंच ताचे सगळे कातीक पावल्या जाल्यार याज्ञीक ताका रिती प्रमाणे शुद्ध म्हूण पाचारतलो. सगळीच ताची कात धवी जाल्या तेन्ना तो शुद्ध. पूण खंयसरूय ताचो गाय उक्तो जायत जाल्यार तो अशुद्ध. याज्ञीक ताका परत तपासतलो आनी उक्तो गाय मेळत जाल्यार अशुद्ध म्हूण पाचारतलो. उक्तो गाय म्हणजे ती भिरांकूल पिडा देखून हो मनीस अशुद्ध. तो गाय पेकून ताची कात परत धवी जाली जायत तो याज्ञीका-xim येतलो आनी याज्ञीक ताका तपासतलो. ताचो गाय पेकला आनी कात धवी जाल्या तेन्ना तो शुद्ध आनी याज्ञीक ताका असो लेखतलो. कोणाकूय पुली फोड येवन तो पेकला आनी मागीर पुली आयिल्ल्या त्या जाग्यार ताका सूज व एक तामसार धवें खत दिसता जाल्यार तो याज्ञीका-xim येतलो. याज्ञीक ताका तपासतलो आनी तें खत भोंवतणेचे काती परस भितर पावलां आनी ल्हेंव केंस धवे जाल्यात तेन्ना याज्ञीक ताका अशुद्ध म्हूण पाचारतलो. ताचे पुलयेंत सुरू जाल्या ती पिडा vikotti. पूण याज्ञीकान तपासतोच ताची धवी ल्हेंव दिसना आनी भोंवतणीच्या जाग्यार परस तें खत खोल पावूंक ना तरीय तें धवसार दिसता जाल्यार याज्ञीक ताका 7 दीस कुशीनूच दवरतलो. तें खत पसरोन वेता जाल्यार याज्ञीक ताका अशुद्ध म्हूण लेखतलो. ताका ती पिडा लागल्या पूण तें खत तशेंच उरल्यार आनी पसरना जाल्यार बगर तें फकत एक पुलयेची माव याज्ञीक ताका शुद्ध म्हूण पाचारतलो.
कोणूय एक लासलोलो आनी ताचें मांस कात धवें व तामसार धवें जालां तेन्ना यादनीक ताका तपासतलो. त्या जाग्याचे केंस धवे जाल्यात आनी तें खोत भोंवतणीचे काती परस भितर रिगलां तेन्ना ती पिडा ताच्या उलोवप घायांत सुरू जाल्या आनी यादनीक ताका अशुध्द म्हूण पाचारतलो. पूण थंयची ल्हेंव धवी जावंक ना आनी तें खोत भोंवतणीचे काती परस खोल देंवूंक ना, तरी तें धवसार दिसता जाल्यार यादनीक ताका 7 दीस कुशीनूच दवरतलो. 7व्या दिसा परत तपासतलो आनी तें खोत पसरता जाल्यार ताची पिडा विकोtti आनी यादनीक ताका अशुध्द म्हूण पाचारतलो. तें खोत वचना आनी पसरोयना पूण मातशें धवसार दिसता तेन्ना ताका ती पिडा ना आनी यादनीक ताका शुध्द म्हूण पाचारतलो, कित्याक तें लासलोल्याची एक माव कशें उरलां. दादल्याक व अस्तोरेक, तकलेक व खाडकेक एक गाय आसत, यादनीक तो गाय तपासतलो. तो गाय काती भितर पावला आनी थंयचे केंस ओदुवे आनी बारीक दिसतात जाल्यार तांकां ती पिडा लागल्या आनी यादनीक तांकां अशुध्द म्हूण पाचारतलो. पूण तो गाय भोंवतणीच्या जाग्या परस सकला सरूंक ना आनी थंयचे केंस निगूत आसात तेन्ना यादनीक तांकां 7 दीस कुशीनूच दवरतलो. 7व्या दिसा यादनीक हो गाय परत तपासतलो आनी तो पसरूंक ना आनी भितरूय पावूंक ना आनी थंयचे केंस ओदुवे जावंक नात तेन्ना त्या भागाचे केंस तो मनीस तासतलो. यादनीक ताका आनीक 7 दीस कुशीन दवरतलो. 7व्या दिसा ताका परत तपासतलो आनी तो गाय पसरूंक ना आनी खोल देंवूंकूय ना तेन्ना यादनीक ताका रिती प्रमाणें शुध्द म्हणटलो. तो आपलीं वस्त्रां धुतलो आनी तो शुध्द जालो. पूण ताका शुध्द म्हूण पाचारल्या उपरांत ताचो गाय चोरोन वेता तेन्ना यादनीक ताका परत तपासतलो. ताचो गाय पसरला जाल्यार ताचे केंस ओदुवे जाल्यात जाल्यार आनी पळोवची गरज ना. हो मनीस दुबाव नासतना अशुध्द. पूण ताचो गाय पसरना, केंस बरे आसात आनी तो गाय पेकला अशें यादनीकाक दिसता तेन्ना ताका अशुध्द म्हूण लेखचो. एका दादल्याक व बायलेक कातीक धवीं खोतां पडल्यांत जाल्यार यादनीक तांकां तपासतलो. तें खोत गोबरें धवें जाल्यार तें फकत कातीचें भायलें खोत आनी हो मनीस शुध्द. कोणाय मनशाचे तकलेवेले केंस झडून तो खड्डो जालो जाल्यारूय तो शुध्द आसा. ताच्या कपाला वयले भागाचे केंस झडून तो खड्डो जालो जाल्यारूय तो शुध्द आसा. पूण थंय खड्ड्याचेर तामसार धवो गाय दिसता जाल्यार ताका ती पिडा लागल्या. यादनीक ताका तपासतलो आनी थंय तामसार धवो गाय आसा जाल्यार यादनीक ताका अशुध्द म्हूण पाचारतलो, कित्याक ताचे तकलेक ती कातीची पिडा लागल्या. ज्या मनशाक तसली पिडा लागल्या ताणें पिंजलोलीं वस्त्रां घालचीं, केंस बी उगोवचे न्हय आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेल्लो मेल्लो हे परी ताणें बोब मारची आनी ताका ही पिडा आससर तो अशुध्द उरतलो. देखून तो मळा भायर एकलोच आपलें bhirant करतलो. वस्त्रांक कापसाचीं व लेवेचीं तीं जावं, भातो येता व कापसा लोवेचे लुगटाक व चामड्याचे कसलेय वस्तूक तो लागता, तो हिरवो व तामसार जाल्यार तो चोरता तसलो भातो आनी यादनीकांक दाखोवंक जाय. यादनीक ती वस्त तपासतलो आनी 7 दीस कुशीनूच दवरतलो. 7व्या दिसा ती वस्त परत तपासतलो आनी तो भातो चोरोन गेला जाल्यार ती वस्त अशुध्द. यादनीक ती उलपायतलो, कित्याक चोरता तसलो भातो तो आनी उज्यांत घालून तो नाच करूंक जाय. पूण
ती तपासल्या उपरांत तो भातो चोरूंक ना अशें ताका दिसता ती वस्त धुवून 7 दीस कुशीनूच दवरूंक तो हुकूम दितलो. मागीर तो परत तपासतलो आनी भात्याचो रंग बदलोंक ना, तो चोरूंकूय ना जाल्यार ती वस्त अशुध्द, तें खत फाटल्यान वा फुडल्यान जावं ती उलपावची. पूण यादनिकान परत तपासल्या उपरांत भात्याचो रंग गेला सो दिसत तेन्ना तो ते वस्तूचो भातो लागलेलो चामड्या लुगटाचो कुडको पिंजून काडटलो. मागीर तो भातो परत दिसत जाल्यार तो भातो चोरता तसलो आनी धोनयान ती वस्त उलपावची. धुल्या उपरांत तें खत गेलें जाल्यार ती वस्त परत धुवची आनी ती वस्त रिती प्रमाणे शुद्ध. तर भात्या विशीं हे नेम पाळचे. लुगटाचेर वा चामड्याचेर तो येवं, लुगोट कापसाचें वा लोवेचें तें जावं. देवाचें उतर हें.